नमस्कार, कार्मेल किरण मीडियाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. फाटल्या दिसांनी सिस्टरांचेर जाल्लें प्रकरण ह्या विशयांत एक डिटेल्ड रिपोर्ट आमी 2 एपिसोडांनी दिल्लो आनी आयच्या दिसा जें कितें घडोवन जालां आनी उपरांत कितें आतां घडतें आसा ह्या विशयांत आनीक सविस्तार विशयी तुमच्या लागीं वांटून घेवंक हांव आशेतां. 9 दीस उत्तर भारत आनी दक्षिण भारतामध्ये जाल्लो संघर्ष एका हंताक आतां समाधानाक पावला. हो जाल्लो संघर्ष एकाच कारणां खातीर उण्या संख्यांत आनी भोवसंख्यांत मदें आसचो भेदभाव. भोवसंख्यांत ह्या देशांत सर्व संगतींनी मुखार आसात, एका संगतीक सोडना. तांकां दोश्टी तितले इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स दुसऱ्यांक ना. तांकां मुस्लिम दुश्मन, क्रिस्तांव दुश्मन. समझ में आता है नहीं आता है? इन लोग कहाँ लेके जाते हैं मालूम है ना? पेपर पढ़ती होगी ना, व्हाट्सएप तो चलाती होगी, नहीं चलाते? वो तो मुझे पता है कि इन लोग बोलेंगे हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं बिकने के लिए, चिंता की बात नहीं है. इसे जा रहे हैं बिकने के लिए, चिंता की बात नहीं है. क्या समझ है? बोलोगे कि लगाऊं? बोलेगा बोलेगा नहीं बोलेगा? चल जाएगा. अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने. यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है ना, उन लोग आएंगे भाई. बोलना नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ. हम लोग गुंडे ही हैं और इन लोगों को बचाने के लिए गुंडा बनना पड़ता है हम लोगों को, तुम लोगों से. ही मनस्थिती संविधानिक रीतीन विसरून गेल्ल्यांती सयत आसा म्हणल्यार निदर्शनां जायतीं आसात. शिस्टांक शिरकावन गेल्ल्या घोटाळ्यांती हें साबीत जालां. बजरंग दळान शिस्टांचेर घाल्लो आरोप मनशा सकसणी म्हळ्यार ह्युमन ट्रॅफिकिंग आनी मतांतराक फसलावणी. हो आरोप केल्लो केवल एक सामान्य परजेन एका बजरंग दळ म्हणल्या संस्थेच्या मुखेली. असल्या एका आरोपाचे विचारण कोर्टीचें तीर्प येवच्या आदींच एका अवकाशाक राखून आशिल्लो मुखेलमंत्री हे उक्त्यान समर्थन करता. राज्याच्या येदा व्हडा हुद्द्यार आसून बापाय बरी आसा जे जाल्ल्याक इतलें कॉमन सेन्स ना की कसलोय आरोप येताना ताणें वाकमोल दिवंक नजो. तटस्थ रावन हाचें विचारण कोर्टींत तीर्प येता म्हणसर कोणाची पाड ताणें घेवंक नजो. पूण हो मुखेलमंत्री उठावटी आरोप थीर करता म्हळ्यार ह्या परजे राजांत आज उण्या संख्यांत आसचे वोट घालूंक आनी टॅक्स भरूंक मात्र म्हण जालें. आरोप कोणेय घालयेत, FIR कोणेय कोणाचेर घालयेत, पूण ताका एक संविधानीक रितीन विचारण जावंक आसा आनी एक नीत जावंक आसा. हें आज उण्या संख्येच्या वांट्याक दुबावस्पद जाला. ज्योती शर्मा म्हणले स्त्रियेक आनी तिचे पाटलामेक धਰਨ अख्ख्या छत्तीसगड BJP सरकाराक आज एक व्हड धोको बसुल्लो भोवशा हेंच पयले फावटी. दोगां सिस्टरां आनी एकलो सोलो आनी तेगा आदिवासी चलयांक नीत विचारन सगळें केरळ एक जावन उबें जाल्लें पळोवन तांकां व्हड धोको बसलो. सांगत आस केरळाचे मिनिस्टर उक्त्या रस्त्याक देवले. काँग्रेस सांगत आयले केरळाचे सगळे मीडिया छत्तीसगडांत फाटल्या 9 दिसांत तंबू मारन आसा. और तारीफ करनी होगी उन लोगों की जो 2 नन के लिए केरल की तमाम मीडिया, 1 दर्जन से ज्यादा मीडिया जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती, हिंदी बोल नहीं पाते, वो लोग अगर इतनी दूर आकर के वो लोग जो नन है उनके लिए चर्चा कर रहे हैं, उनका न्यूज को कवर कर रहे हैं, तो केरल की मीडिया काबिल तारीफ. बजरंग दळान वा छत्तीसगड BJP सरकारान चिंतले आसयेत, सलीसायन ह्या दोगां सिस्टरांक बागवेत, चिरडून सोडयेत, मान काडयेत, बंद करियेत, मायलेज काणगेवेत, पण ते धैर्यान आसले जावयेत. छत्तीसगडान दिसा उसवाडाक जावच्या मनशा सकसणेक परिहार सोदूंक सलवल्ल्या सरकाराक ही एक सुलभ वाट जावन आसली. क्रिस्तांवांक ह्या केसींत प्रेम केल्यार जालें म्हण चिंतलें आसयेत. सिस्टरांक सोर केल्या उपरांत खंडीत जावन भोवसंख्यांत खुश जातले म्हण ताणें चिंतलें आसयेत. मनशा सकसणेंत सारकोसो पात्र कितलो आसा म्हण पयलें विचारण जायचें. कित्याक म्हळ्यार स्थळीय जिल्ल्यांत हांव चलयो मायाक जावच्यो कोणेय बायल्यांनी येवन करचो क्रायम न्हय. कोणगी प्रभावी व्यक्ती, स्थळीय व्यक्ती हें करयता. पुलिसांक आनी सरकाराक हाची खबर आसची ना काय. ह्या सगळ्या घोटाळ्यांत ज्योती शर्मा हिरोईन जावन मुखार आयली. पीटेगा मुझसे. समाज, हिंदू समाज को बचाने का है का मेरा एक ही नारा है, रोको टोको ठोको. मैं सिर्फ ठोकती हूँ. मैं हम लोग गुंडे ही हैं. पूण मजेची संगत म्हळ्यार तिणें मायका मुखार दिवच्या वाकमुलांनी एक सत गजाल लिपोवच्या तुर्तान एक क्लू सयत तिणें सोडून दिल्लो आमकां कोणूंक उसना. ती हर एक फावटी म्हणटाली हांवें सिस्टरांक दम केला, चेडवांक मारलां जाल्यार व्हिडिओ दाखया म्हणून ती सांगताली. हांवें सुरतान सक्कड व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केला, मारलां जाल्यार व्हिडिओ दाखया म्हणटाली. किसको मारी हूं मैं, किसको मारी हूं बताए तो सही. हे परत ती रिपीट करता म्हळ्यार आपणे मारल्ल्या खंयसरी प्रूफ ना म्हण ती बसता. पूण चेडवांनी तोंड सोडून सांगलो विशय आयकतना ज्योती शर्मा एक्चुअली तेणें केल्लीं कामां तेणें सांगचे बरी व्हिडिओ करिनासतना लिपयल्या. पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है जब से मैं अंदर में थी और पूरा माइक लगाई हूँ. मैं अगर एक शब्द भी बोली हूँ तो रिकॉर्ड हुआ और वो पूरे न्यूज चैनल में चले हैं. उसमें से अगर एक भी जगह दिखा दे मैंने उसको मारा है, तो जो लड़का बोल रहा है ना मारा है करके, तो एक जगह भी दिखा दे कि मैं उस लड़के को मारी हूँ. हम लोग को मारे सर और जबरदस्ती बुलवा रहे थे कि आप लोग जबरदस्ती से यहाँ लाए हैं बोल के. उन लोग के ऊपर ज़्यादा दबाव था सर, उन लोग को ज़्यादा डराया धमकाया गया सर. उनको पहले मारे,
उसके बाद लड़की लोग को बहुत उत्साह पर रहता है। अच्छा, शुरुआत में बिना पूछे। हाँ, उसके बाद जैसे उन लोग इधर बैठे हैं ना, सबसे पहले मेरे को मारे, उसके बाद ये कोई दरवाजे के पास ऐसे बिठा देते हैं बाहर में भी। उसको चेहरा देखने से याद है, लेकिन उसका नाम तो पता है। हम लोग गुंडे ही हैं। Jyoti Sharma is wanted in nothing less than 10 cases, and in all 10 cases the prosecutor has gone before the court and said napatta, absconding, sikta illa. आगे पीछे का बैकग्राउंड पहले चेक कर ले, अगर मुझे कुछ भी होता है तो तुम्हारे साथ पूछते भी ज्योति शर्मा को याद रखेंगे, ये चीज याद रखना। और मेरे बजरंगियों को कुछ हुआ तो ये पूरा देश हिंदू समाज एकत्र होके पूरे क्रिश्चियन को और कांग्रेसियों को बताएंगे कि हिंदू समाज के बजरंगियों को छूने का क्या नतीजा होता है। आता ज्योती शर्माचेर एफआयआर झाला, धमकणी, पाड उतरणे, बेस्टावणी, चेडवांचेर बलात्कार करची धमकणी हे विषयी उल्लेख करून सिस्टरांक आणि आदिवासी चेड्याक बेल मेळ्ळ्यांच धैर्यान वचून त्या आदिवासी चेडवाने कंप्लेंट दिला। जो ज्योति शर्मा ने जो हम लोग के साथ किए ना वो बहुत गलत है सर, बहुत डर गए थे सर, हमको तुम लोग को किया जाएगा, ऐसे लड़का लोग के साथ सुलाया जाएगा, ऐसा बोल रही थी ज्योति शर्मा ने। तो इतल्यार हो व्याज अखेर जायना, मेळिल्लें बेल मात्र पूण आनीकी विचारण चालू आसतलें आणि तीर्प येवचें आसा। ह्यामध्ये राजकीय कशें गुवत आणि बजरंग दळ कसले शिंत्र्यो खेळत ह्या विशयान आमकां कितेंय सांगोंक जायना। हम लोग गुंडे ही हैं। केरळच्या मिनिस्टरांचो सांगात ह्या एका केसींत व्हड मट्टार प्रभाव घालूंक सकला मनशांक दुबावना, तांचो पाठिंबो मुखारून वसत तर ह्या एका केसींत एक तार्कीक आणि संविधानीक अंती पळोवंक मेळत ना तर जालें आणि 4 दिसांनी सकट विसरून वेतलें, सगळें पयलेंचे बरी नॉर्मल जातलें आणि ही केस वर्सांकटल्यान लढोवन कोमाक पावतली। हम लोग गुंडे ही हैं। असलें गणित व्हडल्या मट्टार उजवाडा केल्लें बरें जालें म्हणयात, कित्याक म्हळ्यार उत्तर भारताच्या वेगवेगळ्या राज्यांनी क्रिस्तांवांचेर जावची जुलूम कांय उण्याची न्हय। आमी युक्रेन पॅलेस्टिनाचेर जावच्या अत्याचाराच्यो खबरो आयकतांव, बिरमत पावतां, पण नॉर्थांत बहुसंख्यतांवन क्रिस्तांव पास्टरांचेर, मासूम लोकांचेर जावचे अन्याय आमच्या व्हॉट्सअपार येनात आणि मुखेल माध्यमांनी येनात, देखून आमकां ती खबरच पावना। कितलेशा पास्टरांक वक्त्यान तकलीत आसून पुरसांव केला, गांवांतल्या क्रिस्तांव कुटुंबांक गडीपार केला, थोड्यांची घरां पयल्या तांणी रस्त्यार निदाशें केला, तांच्या मरण पावल्यांक गांवांत करूंक सोडूंक ना, क्रिस्तांव देखून काम दिनासतना, सांबाळ दिनासतना सतयला, पास्टरांक जेलांत गेला, जिवेशी मारला, आयतारा मागणे करतना भितर रिगोन पाकें वंड घालचें, उजो दिवचो, उपाद्र दिवचें सगळें चलता। परजे राजांत असले अन्नडपण सुसून व्हरूंक जायना। आज सिस्टरांच्या ह्या केसींत क्रिस्तांव समाजान दाखयल्लो प्रतिरोध बहुसंख्यतांक एक व्हड संदेश जाला म्हणयत, असले अन्नडपण ह्या देशांत सुसून व्हरूंक जावचें ना। आज आवाज उठयल्ल्यान बजरंग दळा आनी सरकाराक इल्लीपणी खावची आनी उदेवची सहज। हम लोग गुंडे ही हैं। दुसऱ्यान असलो प्रतिरोध केल्ल्यान नॉर्थांत आसच्या क्रिस्तांवांक केल्लें धैर्य आनी इल्लो बरवसो उदेत आमचे पासत कोणपणी आसात म्हणलें इल्लें धैर्य तांकां मेळ्ळ्यारी क्रिस्तांव जावन उरपेन जियोंक तांकां आदार जावचें खंडीत। आदिवासी लोक जावं क्रिस्तांव वा हेर उण्या संख्यात ह्या देशांत फकत वोट घालूंक आनी टॅक्स भरूंक आसचो न्हय, नॉर्थाच्या हडल्यांनी सरकाराची कसलीय योजना पावनात। जर आज आदिवासी आणि उण्या संख्यात या देशांत कायिल्लें शिकप जोडून बऱ्या कामाक पावता तर या भारताच्या मिशनरीतावन म्हणजे आमच्या गांवच्या धर्मीक भाव भयणीतावन आणि तांकां भरपूर मापान दान दिवच्या क्रिस्तांवातावन जर एक आदिवासी भुरगें खंयच्याय एका कुग्रामान शिकता, काम जोडता, एक गर्भे स्त्री बऱ्यान बाळतेर जाता तर हाच्या फाटल्यान हांगा तावन दान दिल्ल्या क्रिस्तांवाचें नांव तांतू आसा। सिस्टरां असले कुग्रामांनी भाव व्हरतात आनी तांकां दान दिवन आदार दितात ती कोणी परकी वा भायली मिशनरी न्हय, हांव आनी तूं ती मिशनरी, कित्याक आमी दान दिताव आनी आमची सिस्टरां धर्मीक भाव भयणी मिसांव काम करतात। देखून सिस्टरांचेर जाल्लो हल्लो केवळ तांचेर जाल्लो वैयक्तीक हल्लो मात्र न्हय, ल्हान ल्हान उरोवणी कर्ण मिसांव आयतारांनी क्रिस्तांवांनी केल्ल्या सॅक्रिफिसाक आनी बऱ्या मनाक केल्लो आघात ह्या देशाक आमी दिवच्या देणगेचेर अभिमान आसूं आनी तशेंच आनीत जाताना आमचे संविधानीक हक्क जोडचे दिशेन मुखार मेटां काडूंक विसरूंचे नाका।